आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आज वावुरता आम्ही साथी पंचायतीक आम्ही प्रचाराक भोंवतले तेन्ना आमकां अडचणी ज्यो येता त्यो पयस करच्यो त्या प्रमाणे आम्ही फाटले 5 वर्सां 2017 साकून 2022 म्हटल्यार जे जनतेन म्हाका 2017 निवडून दिल्लो आयज सुद्धा तोच विश्वास आसा त्याच मताच्या आघाडीने म्हाका निवडून दितले जी म्हाका 14,750 मतां पडलेली 5,200 ही माझी मार्जिन आसुल्लें आणि तेच 5,200 मार्जिन दवरून माझ्या दारमंडळे तालुका आणि सावड्डे मतदारसंघाचे साती पंचायतीचे जे माझे ग्रामस्थ आसा ते म्हाका निश्चित निवडून दितले. आम्ही कुळ्या पंचायती खातीर कुळ्या पंचायतीच्या जी रेजोल्युशन येताली त्या प्रमाणे आम्ही कुळ्याक जायते काम केलां. मल्लिकेश्वर देवस्थानाक त्या वाठाराक देवस्थानाच्या कमिटीन आमकां जागो अवेलेबल करून दिलो. थंय आमी 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट सरकाराचे 30 कोटी रुपया सँक्शन करून थंय आमी काम चालू केल्लें आसा. फुडल्या 7 म्हयन्याक 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट काम कंप्लीट जावन लोकांच्या घराक उदक निवळ येतलें. आतां सद्याक कुळ्या आनी मोल्या तशें उदकाची कमतरता ना. आमी बारीक बारीक जॅकवेल बोरवेल मारून उदकाची जी फाटली दिसांनी कमतरता आसली ती आमी पूर्ण केली. पूण फुडल्या 6-7 म्हयन्यान कुळ्या आनी मोल्या 24/7 उदक लोकांच्या घराक पावतलें. आमी कुळ्या साकून दूधसागर देवस्थानाक येवपाक दूधसागर वॉटरफॉलाक येवपाक सरकाराचे 25 कोटी रुपया सँक्शन करून हाडले. गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाची गोवा फॉरेस्टाची डिपार्टमेंटाची आमी NOC हाडली. मागीर कोर्टाक हे मॅटर पावले आमी रस्तो हो जो आसा बरो करता म्हणून कोर्टान सांगला वायल्ड लायफ नॅशनल बोर्डाची NOC हाड. आमी हो जो प्रोसेस आसा तो गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वायल्ड लायफ नॅशनल बोर्डाक मागिल्लें आसा आनी थोड्याच दिसांनी हे नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डाची NOC मेळटली. जेन्ना आमी निवडून येतले तेन्ना पयलें आमचें उजगाडन आसतलें तें आमचे कुळ्या आनी दारमंडळ तालुक्या खातीर प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसुल्ली ते आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या रुपान सगळ्याक सगळी सुविधा थंय उपलब्ध आसतली. हार्ट एटॅकाचो पेशंट आसूं जावं तो दोळ्याचो पेशंट आसूं जावं तो आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट आसूं अश्यो सगळ्यो सुविधा आमी त्या रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हेचो दर्जो दिवन कंप्लीट करतले.